गोय भाजपा सरकारान पास केल्ली विधेयका गोय विरोधी अशें म्हणत तृणमूल पक्षान खर टिका केल्या। तांणी ह्या बिलाचेर राज्यपालांकडे बिरेस्तारा चर्चा केली। सरकार हुकुमशाह पद्धतीन राज्य चलोवपाचो यत्न करता असो आरोपही तृणमूलान केला। ऐकात। The agriculture bill has in fact there are enough laws already existing which are not being implemented to take care of the farmers and the agricultural land. The government is sleeping and you are bringing another land. And in the whole thing, the collector has been given powers there to give permission. So you fabricate documents, show you something. Secondly, only paddy fields are wanted. Why not khazan land? Every agriculture land has been defined earlier. It is there in the law. Why are you bringing this piece and mill and finishing whatever is there? And we are taking strong objection to the amendment moved by the MLA Gaonkar. All the 40 MLAs have been caught sleeping. That amendment, giving till today nobody is talking about it. Neither the government has come with a clarification about it. That amendment gives the shareholder, which never had a power, to get land under the Landless Act. And the shares are transferable and therefore they are sellable. And therefore entire land will get over within 5 years. नवीन अमेंडमेंट हाडला ते म्हणजे एग्रीकल्चर लँड बिल आणि कम्युनिदाद बिल। आता तुम्ही गोंयभर तर पळय देशभर पळयत म्हाका दिसता कम्युनिदाद प्रकार जो आसा पळय तो फक्त गोंयांत आसा आनी त्या खातीर गोंयची खुबशी आमची जे जागे आसा ते आज तरी खंय तरी एक राखीव आसा आनी खंय तरी एक शाबूत आसा। पण आमचो गव्हर्नमेंट जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो गव्हर्नमेंट तातूंत जे लॅप्सीस तांच्यांनी दवरलेले आसा ह्या बिला अंतर्गत। आता एग्रीकल्चर लँड म्हणजे जशें आमचे ट्रोजनान म्हटलें की फक्त पॅडी फिल्ड एग्रीकल्चर लँड न्हू, काजू बागायतदार आसा, मागीर कुळागरां आसा, खाजन लँड आसा, तेवूय एग्रीकल्चर लँडूच। पूण खंय तरी तातूंत आनी तांच्यांनी क्लॉज घातला की आमचो खंयचो एग्रीकल्चरिस्ट तर सपोज आपल्या लँडान 3 वर्सां सातत्यान तर ते रोयना जाल्यार तेजे खंय तरी ते लँड घेवपाचो पावर गव्हर्नराक आसा, गव्हर्नमेंटाक आसा। पूण हें अत्यंत चुकीचें, कारण गोंय आज आमी पळयता की खुबशे शेतकरी संघटनांनी ह्या बिलाक विरोध केल्लो आसा। आमची कम्युनिदाद जांकां आज ते कायदे नवे काडूंक सोदता आनी कम्युनिदाद सोंपोवपाक सोदता, खंय तरी हेचेर चर्चा जावपाची गरज आसली, असेंब्लीन चर्चा जावपाची गरज आसली, स्टेक होल्डरांक ताची इन्फॉर्मेशन दिवपाची गरज आसली। तुम्ही जे कितें करूंक शकता ते स्टेक होल्डरांक तांकां प्रत्येकान कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसली। पूण हो सरकार म्हाका दिसता लोकशाही कुशीक दवरून एकादरशाही म्हणजे डिक्टेटरशिपान ह्या पद्दतीन म्हाका दिसता सरकार चलोवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी।